भिवून शेनवारा कारवार कुरुमगट जुव्याचेर आशिल्ले नरसिंह देवाची जात्रा म्हणा उमेदीन मनयली। ही जात्रा 2 दीस आसता। देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयसुल्यान भाविक येतात। तशेंच नरसिंह देवाक केळीचो घड आनी श्रीफळ भेटयतात। केळी 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 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿ 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 ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ थांब रे बाकी हो म्हटले ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.
दर्शनची काय शूटिंग आहे मुलगी हांव आसा दिनेश अशोक कुमार शिरोडकर, तूं हांगचो कारवारचो. आयज हांगा कुडुमगड हांगा जी जात्रा जाता दर्यांतल्यान कडवडसान जो देव दर्यांतल्यान व्हरता हाजी विशयी तुमकां म्हायती आसा. आनीक हजारान लोक त्या जाग्यार वयता. हजार बरेचसे लोक जमतात. हजारा वयर अशी म्हणू हरकत ना. बरेचसे 10,000 10-15,000 लोक वयतात आणि बरें जाता ती जात्रा. आणि ती बोटींतल्यान कडवडच्यान ती देव येता. येवन घेवन थंयच्यान तो बोटींतल्यान वचून तो कुडुमगडार वयता. एक ते लागीं एक कुडुमगड म्हणजे आयलंड एक 22 किलोमिटर जाता. ते समुद्रामध्ये काय असते ते समुद्रांतल्यान 22 किलोमिटर वचपाचें. म्हणजे कडवडच्यान सुद्दां 22 किलोमिटर जाता. आणि ती जात्रा बरें एक नांवास्तीक आसा. आणि कारवारा इतली जात्रा तातूंत तरी ती एक नांवास्तीक जाता. आणि एक कितें जाता, एक टुरिस्ट स्पॉट जाता. आणि लोक थंयच्या भायल्यान येयल्ले सगळे कारवारची लोकल उरू तुमगेले आमगेले कर्नाटक स्टेटाचे उरू जावं मुंबय महाराष्ट्रा जावं आनी खंयच्या देशांतले खंयच्या आमगेल्या देशा भितर भायले कोण बी उरू ते टायमार येयले तेन्ना सगळे ते जात्रा करून वयतात. आनी तातूंत भितर आतां कितें जालां लागोपाट न्यू इयर येयल्यान आनी लोकांक एक प्लस पॉयंट मेळ्ळें लोकांक कितें जालें प्लस पॉयंट जात्रा बी जाली, न्यू इयर बी जालें आनी एक तातूंत आतां विकेंडा फाटीं करावळी बी आशिल्ली. तर तिनूय लागोपाट येयल्ल्यान पळय आमकां ते एक बरें जालें. लोकांक एक एन्जॉय करूंक मेळ्ळें. आनी हे जात्रे लागून लोक भायल्यान खूब लोक येतात. बेंगलोरच्यान हांगच्यान स्पेशल करून येतात. जात्रा बरी जाता. आनी लोकांक एक कितें 1 नायट 1 डे स्टे अशी जाता. आनी पिकनीक करूंक मेळटा. एक फॅमिली येवन एन्जॉयमेंट करूंक मेळटा. आनी एक धार्मीक कार्यक्रम बी जाता. तूं कितें तरी म्हणटालो. हय, तो मूळ श्रीकांत भटजी म्हणून उरता तेंगेले तेंगेल आयपणच्या पिळगीच्यान आसते चलते आस तेंगेले. म्हळ्यार तेंगेले आज्यान ते पानाचेर हाडिल्ले ते केळी पानार ती फाटी म्हळ्यार फाटी 100-150 वर्सां फाटी तेणें ते केळी पानार तो देव घेवन वयतालो. आतां ते तितले ससाय आसा अजुनी. पण आतां कितें जालें गोवोरमेंटान जावं तेंगेले हातूंतल्यान एक बोटी वेवस्था केल्या. बोटीचेर तीं व्हरतात. फाटले लोकांक ते आशिल्ले तशें तितले एक आशिल्ले मान्य आशिल्ले. आतां ती आतां सद्या ती बोटीर व्हरतात. कडवडच्यान ती बोटीर हाडटा सकाळची. एक थंयच्यान एक 5:30-5 सुमार थंयच्यान सुट्टात. हांगा येवन घेवन बोटी कडेन येवन घेवन आमगेले कडवड ते ढाक्यार येवन घेवन ते एक अर्द करून घेवन एक थिंगा नाल्ल फोडचे लोकांक फोडचे मागीर तूं वचूं पावना. तूं फोन घेवन तो हांगच्यान वयता. गेल्लो तो एक दीस राबून दुसरे सांजचे मिटर येवन घेवन कोडीबाग आमगेले कोडीबाग ढाक्याच्यान येवन घेवन बायच तुमगेले मेन रस्त्याच्यान येवन घेवन थिंगेले मूळ स्थळां परत वयता. ती दुसरी कुडुमगडाचेर म्हाका दिसता बरेचशे भावीक जे येता म्हळ्यार लोक जे येता ह्या देवाक नरसिंवाक मेळपाक ते केळी घडाय दिता आनी नाल्ल. म्हळ्यार ते देवाल इतले ससाय आसा की नाल्ल आसा जावं तेंगेली सांगणी पळोवणी केळी मेन म्हळ्यार तेंगे केळे घडाय जास्त उरता. तुला भार उरता सगळे अशें देवाल एक सांगणे. आनी ते इतले ससाय आसा की प्रत्येक मनशाला एक तेंगे जो बी कारण जाल्लें आसा तेतूंत देवाल हितून जाल्लें आसा. ते अशें लोक ते सांगणी कितें केळे घडाय जाले किंवां आनी कितें उरलें तुळा भार जालें हे सगळे तेंगे मान्य तेंगे ज्यो तेंगेली आशा आशिल्ली अपेक्षा आशिल्ली ती पूर्ण जावन ते तेंगेले मान्य तेंगेले करून दिन वयता. म्हाका एक सांग, गेल्ल्या एक 8 वर्सां पयलीं म्हणजे 7 ते 8 वर्सां पयलीं एक इन्सिडंट जालो. दर्यांक कितलेशे लोक भावीक वयताले. एक बोट बुडली आनी जवळ जवळ 20 ते 22 लोक ह्या जात्रे वेळार नरसिंह जी जात्रा जाताली त्या दिसाक व्हांवून बुडून मेले. तेजे बद्दल सरकारान काळजी घेतला. तेजे नंतर आनी कसलें प्रकरण जालें ना तशें. ते एक जे जालें ते एक मनशाल चूक जाली कितें जालें खबर ना. तो टायम तसो आशिल्लो तो जालें तो दिवस जावन गेलो.
आता त्याची नंतर ती आता 5-6 वर्सां वयर जाले म्हागेल्या हातून 5-6 वर्स जाले तेजे नंतर ते प्रकरण जालें ना आनी देवा हातून ते जालेय बी ना आनी ते आमगेले आतां इतले आमगेले पुलीस डिपार्टमेंट वरू आमगेले गव्हर्मेंट वरू जावं आमगेले स्टेट गव्हर्मेंट वरू तेणी इतले ते हे फॅसिलिटीज केला बोट केला आतां तेणी बोट केला लायफ जॅकेट दिलात आनी आमगेले हांगा बैतकोल हे आसा बोटीस एसोसिएशन आसा जावं आमगेले तुमगेले हांगचे काली रिवर तेंचे आसतात तेणी सगळ्यांनी हे पटी कितें फ्री केला लोकांक येवचे वयचे फ्री केला आनी लायफ जॅकेट दिला आनी इतले तेणी काळजीन व्हरला लोकांक की लोकांक आनी ते एक आनंद गेल्या वर्स बी तशेंच करून वयले हे वर्स बी तशेंच करून वयला एक लोकांक एक बरें जालां एक सेफ्टी आसा कोणाक एक बेजार करचें अशें कांय ना आराम वचून निवांत येवं शकता अशी एक बरें केला सिस्टम केला आनी पुलिसान बी इतलो सपोर्ट केला लोकांक अशें गडबड करचे काही हे ना आराम वचून या तुमगेले जिवा आराम समाधान घेवन या अशी सगळी व्यवस्था केला आमी इतलें आयकलें पण इतलें पसून केला ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಕುರುಮಗಡಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ CSP ದು 3 ಬೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೈತ್ಕುಳ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 26 ಬೋಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಕಾರವಾರ ಟೌನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ AC ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೈತ್ಕುಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೀ ಬೋಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಬೈತ್ಕುಳ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋಟ್ಗೂ ಒಬ್ರು ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ KND ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ CSP ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.